मानिवोत आग्नेल पवित्र सोबीन सौभाग्यलीपण उखलून दवरूंक नमुनो हो 6व्या नोवेनाचो विशय. पवित्र सोबीचें एकूच मुखेल कार्य म्हणल्यार क्रिस्ताची गोवाय दिवंक. मानिवोत आग्नेल ह्या कार्यांत निश्चितपणी भागीदार जालो. ताचें मिशनरी उर्बा आनी उमेद भरलेलें जिवीत सगल्यांक उजवाड फांकोवपाची गोवाय आसलें. लोकांक आशिर्वादान भरून पेकोवन दितेलें. पवित्र सोबेच्या कार्यांत भागीदार जावंक तो आमकां नमुनो. ताची सांत करून बेगीन जावंक आमची मागणी उबारुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस जावं येता. ह्या मिसाची इतेसांवां फॅमिलीक बरी भलायकी मागता अंजलिना फेर्नांडीस बाथी. आल्बेटिना जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता तिची भुरगीं जुवारी गोवावेला. यादनिकाक येवकार दिताना सगळे आमी उबी रावन सुरवातीचें गीत गावया. Ci soba uccideva mondi deva rotta
손토스다 암시 갈사 물고다 암시 도나 울라스다 Soy sorbes pora amchi mona sontosta amchi karsa amchi tona ullasta soy sorbes pora Tuma somestang diu borodistiu आणि माय मोगाचो येवकार ह्या पवित्र मिसाचे नोवेनाचे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमा सोमेशना सोव्या आसूं नोवेनाच्या 6व्या दिसाचे संभरमणेन शिताबेन भाग घेवंक तुमकां अनोनीत येवकार एकचारा वरवीं समुदाय घडून येता जाल्यार सहभागिलीपण समुदायीक जिवीत फलादीक करता जे परी आमची कुडीची वाट जावंक सगळ्या सांदेची गरज पडटा त्याच परी एक समुदाय वाडूंक आनी चोडूंक दर एका समुदायाच्या वांगड्याची गरज बरोबर रावूंक आनी बरोबर वावरूंक आयच्या नोवेनाचो विशय मानिवंत आग्नेल आमकां नमुनो पवित्र सभेन सहभागिलीपण उखलून दवरूंक आख्खी पवित्र सभा एक कूड आनी आमी तिचे सांदे आमी सगळीं ह्या पवित्र सभेची वांगडी पवित्र सभा म्हणजे आमी सगळीं आमी वांगडी जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमकां दिल्ल्या ती देणी पवित्र सभेच्या बऱ्याक वावुरपाची आमची देणी वळखूंक फावो तें मुनियारपण स्विकारून सांगाताक वावरून पवित्र सभा फलादीक करूंक जेजूचो आदार आनी बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया धर्मदुताच्या इतिहासान आमकां मेळटा निस्क्रिस्तांवपण कितें पळय तें कशें तें समजलें कशें तें वागलें आनी कशें तांणी जेजूची आज्ञा मानून घेतली पळय ती हांव आनी तुमी जायतें आयकल्या उपरांत कितलें समजलें काय आनी समजल्या उपरांत कितले आमी जियेल्यात काय समजणे प्रमाणे हांव नको पूण म्हजेचो तसकोन म्हाका स्वतायता देखून देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसणे मागोवन म्हणुया हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मसोगून येवं उचारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसोदपाक घेवन सुद्दां सांकवार मरये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोधी करात म्हूण प्रार्थना मागता सुरपोतविदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सजण्याच्या जिविताक पावों आमेन Krista,
प्रार्थुया. देवा आमच्या सुरवणारा सगल्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळली आनी सोमेस्तांनी तारोन जोडलेलें तुका जाय. लुवणींक तयार जालेल्या तुज्या शेतान वावराडी धाड. अशें सगल्या मनशांक शुभ वर्तमान पुरगोट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोली आनी तुज्या संस्काराच्या बोडान गोट केलेली तुजी पोरसां मोगाचे वाटेन चलून सोडवून जोडूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाच्या मोरितूम सोरपोतून भोंवतल्या जिवण्यांचेर तो दोनीपण चलोवन. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमेचेर बीं आसलीं झाडां आनी बीं आसलेलीं फळां दिते रूख हें सगळें तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी जमनी वेल्या सोरपोटून भोंवतल्या जिवण्यांक हांव सगळीं वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. म्हणुया, सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोजा बागी. असले पोजेक आपल्यान दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात तांचे माये मोगाचेर कोण विस्वास देवता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. आमचो जबाब सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो वत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. आमचो जबाब सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो जबाब सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उद्गार. Sorvesporan, soy, Sorvespora, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy. Aquí powisowa, iku solto uzła. Soglia doshi porta, ti soik potrakta. Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora,
सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या इकराशीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते तांच्या पांय पडले, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदांकाल ओय संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाळी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय सुरवातेकूच तुमकां सांगला कितें पळयतो. जेजूचें निमणें पावल ह्या संवसारान तें जावन आसा. बापान दिलेलें काम आपले तांकी प्रमाणे ताणें केलें. बरासभर देव, बरासभर मनीस तो, आनी तें काम शार्ती पावयलां अशें ताका दिसलें. तेन्ना बापाच्या घरा परत वेच्या आदीं आपलें काम आमकां दिलें. 12 जाणांक वांटलें, वचात आनी म्हजी सुमूर्त पुरगूट करात. आयकतले खारवी चडशे. कितलो हिशोब करूंक जाणा आहले तें मात हांव समजता, पूण कितली सुरगीची जाणवाय ताका आसली तें हांव नोको. पूण जेजून ताका हुकूम दिलो, तो हुकूम मानून तांणी त्या तेंपायलो संवसार आपणाच्या भितर वांटलो. जेजूचो हुकूम आनी कुटुंब, काल सहभागेलीपण आनी समाज, आनी आयज सहभागेलीपण इग्रोज मातेक. कितें काय तें सहभागेलीपण? सगळे म्हज्या शिकपा उपरांत लेगून हांवूय घाबरलो, पूण आयज म्हाज्यान इल्लोसो सांक्षेप तुमकां करूंक जाता. पाद्री कसो, लिडर कसो, दिसपाचें की जायते फावटी आमकां चिटी येता, कितें काम करूंक जाय, कशें करूंक जाय तें. आनी देव म्हणयारी जाल्लेल्यान, गांवांत वडील कसो जाल्लेल्यान, भाव भयणाक एकठांय करून मागीर ते आमी ताका परगट्टा. आनी परगट्टा तेन्ना आमी तांकां सांगता, हें सामकें हें काम शार्ती पावोवंक आमकां तुमच्या सहकाराची गरज. We need your close cooperation to fulfill this job. आतां पादिगारान सांगलां, बिस्पान सांगलेलें तेंच आमकां सांगलां. सगल्याच्या सहकाराची गरज. पादिगार कोत्तलो, पादिगाराचे 10 बोटां भाशेन ताचे कोण कोण वडील आसतले, फुडारी आसतले, ते कोत्तेले. आमी वय म्हणपाचें, आमी सांगलां तेन्ना वय म्हणपाचें, आनी केन्ना मना केलें जाल्यार बरें म्हणपाचें. तें न्हू सहबारी गेली पण म्हणगे हें
तुका काम दिलां तें फकत वय म्हणोक न्हू, तूं मांडून हाडटलोय तुज्या शेजराक, तुज्या वांगड्यांक, तुज्या वाड्यान तुवें तें मांडून हाडूंक जाय. तें मांडून हाडप प्लॅनिंग म्हणटात. आयज लेगून आमचे इगोर्ज मतीन आमी अशें समजले, वडील मांडून हाडटले आनी आमी वय म्हणटले नाजाल्यार ना म्हणटले. आतां सहभागिलीपण म्हणजे हेंच तें, मांडून हाडलां न्हू तांणी न्हू, म्हज्या तुज्या आदारान मांडून हाडलां, आमी मांडून हाडलां आनी आमी तें साकार करूंक जाय. ही अंतोर्ताची सहकार कोणूय दिता, भिकारी लेगून ए म्हजें पडलां तें मातशें काडून दी रे, तो दिता. पूण भिकारी बाबडो मांडून हाडूंक नको. ही डज नॉट नो टू ऑर्गनायज, ही डज नॉट इवन हॅव कॅपॅसिटी टू अंडरस्टँड. म्हणटूच तो मांडून कसो हाडटलो. म्हणून इगर्ज मतीन जें कितें कार्य आमकां करूंक पडटा तें कार्य आमचें देवातान आमकां मेळ्ळां तें गोठ मरणान दवरुया आनी आतां मुखार या. देवान मनशाक रचलो आपल्या सारक्याचो. म्हणजे 4 पांयचीं जनवरां, 2 पांयचीं जनवरां, जिओग्राफी भूगोल तें उतर तुणी आयकलेलें काय तांणी. पूण तें पायल्या संवसाराक देवाची हुकूमे प्रमाणे तांणी तें परगोटलें आनी परगोटीत परगोटीत रोगतान खुणायले. म्हणटूच काम दिलां, सहकार मागला आनी बसावणी बी दिल्या तुका. म्हज्या नांवा खातीर तुमचेर हात घालतले, तुमच्या आंगार येतले. भियेनाकात, भियेनाकात, तुमी एकले ना. हांव तुमच्या संगात आसा संवसार सोंपोपर्यंत. हांव आनी तूं, तूं आनी हांव, कोण देव आनी हांव, हांव आनी देव. आमी तें आपणाचें परगोटणेचें काम करुया. आनी कशें करुया? एकाच उतरान देवाचेर पातयेवन. हें काम आमचे कडेन घडटलें. आतां इल्लीशी ओपार, इल्लीशी ओपार, मोव घारां पिकोना, मोव फुलांची एका फुलाचेर आसता. कितलें तें दिश्टी लेगून पडोना जावंक ना. तें मोव तें गांजील मूस एकठांय कोत्ता. केदें व्हडलें कुस्ताचें. थोड्यांनी केन्नाय पळयलां जातेलो गांजील मेलोलो मेवला जाल्यार. हांवें जाल्यार ते जायते फावटी तपासलां बी. आनी ताका भितरल्यान इल्लोसो केंसा भाशेन इल्लोसो बुराक आहा आनी ते चिंवतात. ते चिंवल्या उपरांत आपूण जेयना, आपूण गिडोना, ते एकठांय करूंक ते मागीर एके सुवातेर एकठांय जातात. एक एक मूस गांजिलाचो एक एका फुलाचेर ते एकठांय कोत्ता. केन्ना चिंतलाय तुवें? इतली मेहनत कोण शिकयली तांकां? रुचणार देवान. तांच्या सैमानूच तें आसा. आनी तें काम कोत्ताना ते झगड्यात झगडटा म्हूण आमी केन्नाच पळोवंक ना. ते झगडटात, आपजवतात, ते हांव पळोवंक आमी जाणा ते आपजवतात म्हणून. म्हणटूच एकान एक फुलाचेर इल्लेशें तेंबो न्हू तो, तेंबो न्हू. एक तेंबो जावं कितलीं कुसां मोव आमी एकठांय करचें पडटलें. मागीर तें कुलेरीन, मागीर तें कुलेर, मागीर तें विद्र बरोवप. पूण त्या मुसां उदेशीन तें काम जाता. हें सैमानूच देव करून दाखयता. कित्याक देवा कडेन घडोवन आसलेलें कांयच ना. देव तांचे उदेशीन तें करून दाखयता. मातशें मुखार या. आमच्या पांया तडा येता आसतना कितल्यो मोवयो पडल्या देव जाणा. त्यो मेल्यो आनी कितले जाण तांकां ते खाशाद मारून उडयता. कित्याक मोवयो आमचे लेगून जेवण खातात. पूण त्यो आपणाचें जेवण एकठांय कोत्ता तेन्ना
तशेंच आपणाच्या तोंडान इल्लेशें कोसलून न्हू तें तोंडान इल्लेशें जेवणाची एक तिल्ली जायत ती एकठांय कोत्ता. एका तेंपार पावसाच्या तेंपारांनी तें एकठांय करूंक मेळचें ना. तेंचें जेवण खूंय सोदतली ती म्हणटूच त्यो मूय जावन आपणाचे परमूस करूंक जाणा आनी तो परमूस करपाक गिन्यान मोत आनी सैमानूच ताका तें शिकप कोणें दिला, ओळख कोणें दिल्या त्या कामाची देवान दिल्या. म्हणून देवा कडेन घडोवन नासलेलें कांय ना, पूण देव ताका कूड लेगून ना. पूण तुज्या म्हज्या उद्देशी तो सगल्यो आपणाच्यो येवजण्यो पुऱ्यो कोत्ता. म्हणटूच देवाचे हात ना, तुजे आनी म्हाजे हात आनी पांय ताचे जावन आसा. तेका लांगडो तुज्यान म्हाज्यान करूंक जाता. कोणाक? देवाक. तुका मागला तो सहकार दिवंक कबूल नाय, तूं ताका लांगडो कोत्ताय, लुलो कोत्ताय, मोनो कोत्ताय, बेरो कोत्ताय आनी उफराटो कितेंच करूंक उपकारना तसलो कोत्ताय. म्हणून केदें भाग देवाच्यान आपणाचेच सगलें कोणूच नासतना, कोणाचो सहकार नासतना स्वर्गान प्रितूम रचला आनी स्वर्गान प्रितूम सांबाळूं येतालो ताच्यान. पूण ना, भाग आमचे आपणाच्या येद्या व्हडल्या कामान आमकां सहभागेली केल्या. बाबा भयणीनो, हें देवान रचना आनी रचल्या उपरांत सांबाळूंक दिला. आमकां सगलो डिक्टेट करिना तो टिचराचे भाशेन. तूं वाडात, तुमी वाडात आनी चोडात आनी तुमी सांबाळ करात पृथ्वीचो. देवान सांगला मातशें मुखार या. देवान हो हुकूम आमकां दिला. शुभवर्तमानान तेंच काम आमकां मेवलां, म्हाका आनी तुका. सुमार 3 वर्सां ताणें तें झोरयलें आपणाचें जिवीत. गांवठी खारवी कितले हुशार तें तुमी बेस बरें जाणा. आतांचे तरी जायते शिकल्या. मेजूंक मात ते चुकोना आनी चुकोनासले आनी तसल्यांक विचले आपलें काम शार्ती पावोवंक. कितें काम तें? सगल्या संवसाराक म्हजो उजवाड दियात. हांव कोण तो तांकां सांगात. म्हजें कार्य कितें तांकां समजयात आनी त्या कार्यान तुमी सहभागी जायात. हें काम म्हाका तुका मेवलां बाप्तिस्माचे घोडयेक तान. आनी हे बाप्तिस्माचे घोडयेक तान हांव भोव पवित्र त्रित्वेचें मंदीर जाला. स्वर्गारान पृथ्वी राटापना तो देव इल्ल्याशा म्हज्या काळजांत आपणाचें पेरणें कोत्ता. म्हणून म्हजें काळीज देवाचें मंदीर. हें कोणें? हें विजमीत कोणें केलें? देवान केलें. स्वर्गारान पृथ्वी राटापना तो तुज्या म्हज्या काळजान आटापसो केला ताणें. आनी ह्या जेजूची वळख आनी ताची विजमितां परगटूंक तुका म्हाका 2 दिसांच्या संवसारान पाठयला ताणें. आनी आमची मजुरी विचारी नाका. तेच्या कामान हांव सहभागेली इतलेंच पुरो आहलें. म्हजी मजुरी म्हाका पावली, ताच्यावर व्हडलें कांय नाका. पूण ना, तो म्हजें दादूसपण सुर्गीच्या राज्यांत. म्हजो बाप्तिस्मान हांव ताचो पूत. आमी सगळीं पोतू दुवोताच्यो. बाप्तिस्मान आमी सुर्गीचीं नागरिकां. बाप्तिस्मान आमी सुर्गीचीं दायजां. मेल्या उपरांत तुका आनी म्हाका समित्रीन व्हरता ते सुवातार आमकां पुरपाची. आमकां स्वर्गार जागो आसा. केन्ना सरोना तसलें सूख आमकां त्या दिसा उदेतलें. ज्या दिसा सगळो संवसार रणणे कोत्ता त्या दिसा सुर्गीचे आंज बुडवे तांचो गोचाव जाला. बाप्तिस्मा उदेशी ते शेबोयो मारता, खुशाल जातात. केदें भाग आमचे. मातशें मुखार या. इगरोज मात आमकोणी सहकार मागता. इगरोज मात जाणा देवाचो हुकूम सगल्यांचे आमच्यांनीच पाडूंक जायना. तो वडिलांनीच पाडूंक जायना. सगल्यांचे हात बोट घालपाची गरज आसा. म्हणटूच इगरोज मातेन आमकोडे मागल्या उपरांत बाप्तिस्माच्या संस्काराच्या उद्देशी आमकां नेमल्या उपरांत
आमी तें काम सहकार दिवपाचें काम करचेंच पडलें. आनी कशें पयले सुवातेर हांव निजाचो क्रिस्तांव सत उलयतलो, मरोंक कबूल, फट केन्नाच ना. दुसरे सुवातेर न्हीद म्हाजें म्हाका जाय, हांव तुजें तुका पयलें दितलो, तेन्ना तुजे कडेन मागूंक म्हाका अधिकार आसा, रायट आसा. नितीन जी येतलो देवाचें देवाक, पेल्याचें पेल्याक, तेन्ना तुजें तुका मेळटलें. न्हीद म्हणटा ती नकय, देवाक अडकोनाय तूं. राजा रे तूं राजा म्हणटाय म्हूण तुका हांगा उबो केला. पिलाती जाता जेजू कडेन, कितें केलां रे तुवें राजवटकी जोडूंक? जेजू पोत्तें कोत्ता, म्हज्या तोंडान तुवें आयकलां हिंगा हांव राजा म्हणटा म्हूण आयकलां? ना, तुज्यानीच म्हाका हिंगा तुका म्हाजे कडेन दिला आनी तें सांगता तूं राजा म्हणटाय. आमचो राजा रोमकार, शेजार पातशाह, तूं आनी हुंयचो राजा देखून तुका मारूंक हाडला. तुवें म्हज्या तोंडांतलें आयकोंक नाय, तूं म्हाका गुन्यांवकारी कसो कोत्ताय? रोमकार मरे तूं, म्हजें आयकोन आसतना तुज्यान म्हाका म्हजी न्हीद करूंक जायना. आनी मागीर जाता तो राजा तूं, ओय तुज्या असलो न्हू, फुटींग न्हू, देवाचें देवाक दिता, पेल्याचें पेल्याक दिता, तसलो राजा हांव. पूण स्वताचो राजा, नितीचो राजा आनी मोगाचो. आनी मोग म्हणजे कितें? म्हाका हिंचाची गरज ना. आयची राती जल्माला तें भुरगें सांगता, इलो जोगोत मामी भाश सोडलेली भुरग्याच्या फुडांतली, सोयबाचे गोरजेक लागून किवच्यो मारून बॉम्ब मारता. वेर आर यू? आय बिलोंग टू यू, यू बिलोंग टू मी. कोण सांगता? भुरगें रडोवन सांगता, तेची भास ती. सो शी क्लेम्स द रायट. I belong to you. For 9 months you took care of me and I was lodged in your womb. तुझ्या गोरबान हांव लिपलोलो. आतां म्हाका थोंडी लागता, म्हाका तुजी उबेची गरज. तें बॉम्ब मारून मामींक सांगता, आय नीड यू. स्लोली शी गेट्स हंग्री. तेका भूक लागता तेन्ना आवय दूदूय दिवंक लागता. मागीर तेका पांगरूंक लागता. बाबा भयणीनो, सोत, न्हीद आनी मोग सांक्षेप जेजूच्या राजाचो, राजपणाचो. आनी हे स्वता नितीन मोगान आमी जियेलीं जाल्यार आमी जेजूचे, जेजू आमचो, जेजू सर्गीचो, सर्ग तुजो आनी म्हजो जातलो. लांब करूंक सुटी ना, इतलोच टायम मेवला. आंगावां गांबार कोत्ता. कानांनी आमी आयकलां, आमी तोंडान परगोटलां. तें जिविताचे देखीन आमी परगोटूंक करपा मागोया. जिविताचे देखीन परगोटूंक जायतीं पुस्तकां बरयलीं आमच्या धर्माचेर, जायतें परगोट केलां. एक परगोटणी गरजेची उरल्या ती इतलीच, भुरगें मामी कडेन डॅडी कडेन शिकता उबें जावंक. मामी कडेन डॅडी कडेन शिकता पयलें उतर उलोवंक. आनी आमचे भाव भयणी जाणी जेजू केन्नाच ओळखूंक ना, जेजूचें नांव पुरेन आयकोंक नासलें, तीं कशीं शिकतलीं? तुज्या उतराची जबरशी गरज ना, तुज्या जिविताचे देखीची निबेल गरज आसा. जिवितान परगोटणी कर, सगळें तुजें काम जालें. म्हणटूच आमकां काम मेवलां. वोस आनी म्हजो गोवायचा संवसाराच्या एका पंथाकतान दुसऱ्या पंथाक. 7 समुद्र पार करून फ्रांसीस झेवियर येयलो. 4-5 वरां मदें युरोपाक पावतात, 10 वरां मदें अमेरिकेक पावतात. आतां तांकां 10 म्हयने लागले. वास्को द गामांक कितले म्हयने लागले. सान फ्रांसिस्कार शावेराक आनीक कितले म्हयने लागले. बाराबोच्चे जायते वाटेक मेले. थोड्यो पातमारी बुडल्यो. इतलो जीव रिस्कार कित्या पासत? देवान जिवीत दिलां तें वांटच्या पासत, तें परगोटच्या पासत. आनी जें सूख म्हाका तुका ताणें बसयलां त्या सुखाचे भागीदार आख्ख्या संवसाराक करचे पासत. जी जाणवाय म्हज्या उतरांनी तुमकां म्हज्यान दिवंक जाली ना,
ती देवान तुमकां दिवची आनी जी उर्बा म्हज्यान तुमकां दिवंक जाली ना ती उर्बाय बी त्याच देवान तुमकां दिवची. देवाचें उतर आयकलें, इलोगुतनी आड केलो. आतां आमच्या काळजाचे उल्हास मागण्याच्या रुपान बापा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें मुनियारपण हिकमतीन फुडें व्हरूंक आनी पवित्र सोबेच्या वावरांत सगल्यांक सहभागेली करूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. पवित्र सोबेन सोबार मुनियारपणान आनी जबाबदाऱ्यो सांबाळटल्या पाद्री माद्रींक आनी लौकीक भाव भयणीक आपलें कार्य फुडें व्हरूंक ताका कुडी ओतम्याची बरी भलायकी आनी बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमचे राजकारभाऱ्यांक आमचे खातीर वावरूंक विचलोल्यांनी आपल्याक जाय तें करूंक न्हय पूण सदांच आपले परजेक आनी देशाक बरें आसा तेंच करूंक ताका केरीत कृपा आनी पवित्र आत्मेचें बोल दी म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमी सगळीं पवित्र स्नाना वरवीं जिवे सांदे पवित्र सोबेचे तर अदीक जिवाळ जावंक आमी सगळीं एका काळजां आनी मनाची जावन एकचारान सहभागिलीपणान आमचे मिसांव आमी उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां देवाची कृपा दी म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. भोव दयाल बाप्पा, तूं आमचें शरण, तूंच आमचें तारण. ही आवडी आमच्या काळजान आनी हे मागणी आमच्या तोंडान तुवें घाल्याय तर तूंच ती शार्ती पावय. हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Calvara soyo, unut Papa, vedice po. भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तोसरें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाल बाप्पा, तुज्या पुतान सगल्याचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बोरी करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बासावणी बोरी खोरी जावं उदेंतितान वचूं ते पर्यान राष्ट्रां मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक फिर तुमी मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं.
आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतां सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीधरण शास्त्रांच्या देवा सर्व कल्याण सर्वताय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक उर्तवे रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केलीं ह्या खातीर सगळीं रोजनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळेली तुजी पोरसा स्वर्गार एकाच तड्यान तुका दिन वसता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगती संतोशान आमी तुजी विनोती गायता निरंतरी Sorvespor tu, sorgani संसार बोलव्या तुझ्याच वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातो ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसुणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाडताचो गूळ परगोटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पोडा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमी सुमेशता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जवानपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोल जरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवान मरी देवाची माय सांगाती चपोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतांचो कालीत कामानोल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तेच्या संगताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान ताच्या आनी आमच्या बापाक बाप म्हणून उलो मारून म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरपिसपुरासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुबुसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सूर म्हणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतरी सुटोय आनी सोर बाकांतांतरी वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देव धर्मदुतांक म्हटलें आनी आतां तूं आमकां म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सुशी येताय रजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. बापाची कुशी पाडूंक सर्ग सोडून संवसारांत आयलोलो चिसवो आमकां जागोयता. तुका आनी म्हाका तेंच आपोवणें मेवलां जें बापान म्हाका दिलेलें तें. सुर्गीच्या बापाची वळख दिवंक चिंतनांनी कोन्यांनी शब्दांनी ताचें गोवाय जावंक देवा लागीं कृपा मागोन म्हणुया. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या देवा तूं सोर बरो रुचनार मोसो दोनी मोसो हांवें सदांच करून फावो. देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता. काळीज मोचें तुका दिता. देवा तुज्या मोगाक लागता
काळीजमोचे तुका दिता काळीजमोचे तुका दिता Kitlo mozo mogu keloi makarotsloi makaposloi ek mozo obrazosloi em konaklo makaraklo Deva tuja mogak lagta Karismoche tuka dita Karismoche tuka dita Deva tuja mogak lagta Karismoche tuka dita Karismoche tuka dita आमच्या काळजान जेसो आयला ताका दिनवासुया आमचे दोळे धांपुया आनीक एक थोड्योच घडयो ओगेपणानूच जेजू सांगाता सारुया उबे रावया प्रार्थुया देवासोर मनशांच्या दोयाळ बाप्पा आमी शेवलं तें सुर्गीचें जेवण आमकां खोरी क्रिस्ती जीण जियोंक आदार दिवं आनी सगळ्या तुज्या भुरग्यांक पवित्र करूं अशें तुजी आख्खी पवित्र सभा पोरसांक सोडवणेची कोणा जावं तिचे वरवीं सगळीं मनशां जेजून कुर्सार जोडलेल्या थारोणांत उपकारी काळजान वांटो घेवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसात बाबयन सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी ह्या पिलाच्या दोंगरार आनी मान्यवत आग्नेलाच्या पांयाशी तुमकां माये मोगाचो येवकार आयज मिसाचो मुख्य येजमान आनी देवाच्या उतराची परगोटणी केल्या फादर सालुसिनो ताका आमी दिनवासुया आनी तशेंच ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया मानवत पाद आग्नेलान ताका राखो आनीक सांबाळो म्हूण मागुया कोलोन्यो कोंकणी बायबल डायरी 2023 विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात नायट विजील नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारात रातच्या 9:30 वरार ते सकाळीं 5 हांगा आसतलें जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण आमी मागता हांगा 17 रातच्या 9:30 वरार सुरू जातलें नायट विशील पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम आमचे इगोर्जेच्या रुमांत तयार केला मागता तो ओत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान
ताचो अणभव घेवचो. मानवत पाद आग्नेला वरवीं जायतीं बेसांवां देव आमचेर पाठयता. तो आमचो मोदेस्ती. आमच्या काळजान आयज जायते उपकार, जायते दिनवास देवाक ताचे वरवीं आमचे सवें जालोल्या वचऱ्यां पासत. तशेंच आमची जायती मागणी आमच्याच पासत आनीक आमकां मागूंक लायतल्या पासत. आयज आमी देवाक आर्गां दिता. पाद आग्नेला वरवीं आमचें सवें जालोल्या वस्तुऱ्यां पासत जायते जाण आमकां कळयतात, बरोवन धाडटात. तांतली एक हांव तुमकां वाचतां. रोजी कान्नेरो, मायना कुट्टोरी. हांव बरें नासलें. म्हाका सुमार 1 म्हयनो स्कीन एलर्जी जावन सगळें आंग तांबडें तांबडें जाल्लें. त्या भायर मोतांतल्यान रगत वेतालें. जायत्या वैजाशी हांव गेलीं. कितलींच वखदां हांवें केलीं आनी जायते टेस्ट करून पळयले. कांयच मेळो नासलें. न्हय म्हूण खंयचेंच वखद बऱ्याक पडनासलें. वयल्यान आनीक चड जायत वेतालें. जेन्ना म्हजे धुवेन मानवत आग्नेलाच्या फोंडाची माती आजमेतान फिरोवन म्हाका दिली, दुसऱ्या दिसाक तावन म्हजें आंग नितळ जावपाक लागलें आनी रगत मुतांतल्यान वचपाचें बंद जालें. मानवत आग्नेलाचे मजतीन हांव बरी जाली. आनी देवान देखून हांव देवाक दिनवासतां आनी मानवत आग्नेलाक वेगीच साताचो मान फाव करूं म्हूण मागतां. असलेच आमचे जायते सणाचे उद्गार आयज आमी देवाक दिनवासतना आमची मागणी ताच्या हातान घालुया. ह्या दिसांनी आमची भुरगीं SSC आनी 12वी परिक्षा करतात. तांचे पासत मागुया. आयज हो दीस मिसांवाच्या पासत भेटयला. पयस पयस सुवातांनी आमचे यादनीक वावुरतात. आनीक जेजू क्रिस्तान फॉर्मायल्लें मिसांव परगोटूक ताची बरी खबर, ताचो संदेश आमी जायतीं जाणां वावुरता. ही आमचें मिसांव. हे आमचें मिसांव फळादीक जावूंक आनी हे मिसांव फुडें व्हरूंक सगल्यांक आमकां काळजीदारपण अदीक करून पिलाची संस्था, पिलाच्यो सिस्टर्स हे मिसांव फुडें व्हरतात. तांचे पासत मागुया. आमच्यो आनीक जायत्यो गरजो आसात त्यो घेवन आमी आतां मानवत आग्नेला सवें उपकार मेळूंक मागणें करुया. उबे रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विसून काडलेल्या सेवका उदेशी वचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळ सातावन मागता. तशेंच आतां मानवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरे जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. ओगेपणान माग.
तुमी हांगा हाजीर आसलोली कोण कोण पिडेत आसतली तुमच्या पासत आमी मागतात. जायतीं जाण ओज्याचें भारान चेपलोली आमची भाव भयणां हांगा आसतली वा आनीकूय आसतली. तांणी जेजूशी येवन समाधान घेवंक मागुया. आमच्या जिवितान उसांबळाय भिरांत एकसुरपण भितर सरलेलें आसा. जेजूची शांती जेजूची इश्टागत आमी अणभवूंक मागुया. आमची भुरगीं घोडेक आमकां जाय ती वाट चलनात. जिवितांतलीं तत्वां घोडेक उणी पडल्यात. भुरग्यां पासत मागुया. जेजून तांकां वेंगीत घेवंक तांचेर हात दवरूंक तांकां आशिर्वाद दिवंक. गो बायलां पासत मागुया. गोवान एक वडील कसो घरांत जेजू भाशेन जबाबदारी घेवंक एक घरकान्नीन आपल्या घरांत एक नमुनो जावंक आपल्या भुरग्या सवें देख रविशिशी जावंक. सगल्या याज्ञिका पासत माद्री पासत मागुया. उदेक करून कठीण जाग्यांनी जेजूची खबर परगट्टल्यांक काळजीदारपण बरवासो आनी जेजूचो सांगात मागुया. जायतो लोक हॉस्पिटलान आसा आंथरुणार आसा घरांत. आपल्या पासत माग म्हूण तांणी आमच्या लागीं विनवती केल्या. तांचो उगडास करुया. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. मानवत आग्नेलाक भाग्योताचो मान मेळूंक मागणें म्हजे फाटल्यान म्हणात. ओगोडीत काकुतीच्या देवा ओगोडीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुझ्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानवत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. मानवत पाद आग्नेल माग आमच्या पासून. सुरबीसभर तुमची सवी आसूं आनी सुरपोतविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा उतराचो परगोटणार वळतो पुलपूत रावाज गडगडा सारको शेरमावांताच्या पुस्कोळोक वसो मिस्कोरताना आज पडवो दिसो बाप्पा प्रीतीच्या मागता तुझ पोरसा बागोयामा सोमेस्ताशी आशा altaraczo मान पावकोर तुझी भोगता पाद्राग्नेलाक आमच्या प्रीती भावान altaraczo मान
पावकोर तुझी भोगता पाराग्नेला आमच्या प्रीती बाबा